Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. त्या निवडणुकेक म्हाका परत एकदा म्हणजे 6व्या फावटी भरपूर मतांनी मडकय मतदारसंघातल्या तमाम जनतेन निवडून दिलो आणि ह्या खातीर प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत खातीर कितें ना कितें तरी ऋणनिर्देश कार्यक्रम करचो अशी प्रत्येकाची भावूक मागणी आशिल्ली आणि त्या खातीरच हो कार्यक्रम गेले 15 दिसां पयलीं आमी प्रत्येक पंचायत फुडली वाटचाल अशे 2 तकलेत घेवन आमी आज तुमच्या मुखार आयल्या. प्रत्येक पंचायतीत आमी वतले आणि त्याच बरोबर एक ल्हानसो कार्यक्रम ताच्या नंतर आमचो आयोजीत केला. हांवें केल्लो दरबार हॉल जो हांव PWD मंत्री आसताना 2018 मनोहर पर्रीकराच्या गव्हर्मेंटान तेन्ना सगळे तयारी केल्ली. फावंडेशन स्टोन घालून ताचे टेंडर आमच्या जाका मडकयच्या बरे कॉन्ट्रॅक्टराक मेळिल्लें फुडें भागांतल्या आनी ताणें तें पूर्ण करून पयर म्हजो अभिमानान सांगता वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान जेन्ना आयले तांणी इनॉग्रेशन केलें आनी तांणी म्हजो सन्मानूय केलो. हांव सत्कार म्हणना सन्मानूच म्हणटा, सन्मान केलो आनी हे सगळें तुमकां लागून जालां कारण तुमचें प्रेम आज जें म्हाका मेळ्ळां त्या प्रेमानूच हांव ह्या व्यासपिठार तुमच्या मुखार आयलां. आनी एक अभिमानाची गोश्ट म्हणजे जो दरबार हॉल बांदून म्हजो सन्मान केलो त्याच दरबार हॉलांत पयलो शपथविधी हांवें घेतलो. जसो बंगलो बांदून हांव थंय गेलो म्हणजे हे सगळें नशिबाची देण म्हणटा तशी ते तुज्या आनी म्हज्या हातांत नासता. खंयची गोश्ट आसा कोणी तें दिवचें म्हणना. म्हाका पत्रकारांनी खूब प्रश्न केले फाटले 25 दिसां. म्हाका दिसता प्रत्येक फावटी तुजें कितें काय म्हणून म्हजें म्हटलें कितें तुमचो हांव म्हजें आनी कांय ना. लोकांक जाय जाल्यार म्हाका मेळटलें. लोकांचो आशिर्वाद म्हाका हांव जो दुसरो जन्म घेतलो तो लोकांच्या आशिर्वादान घेतलो. हांव सांगता म्हाका अभिमान आसा सांगपाक म्हाका दुसरो जन्म मेळ्ळो तो लोकांच्या आशिर्वादान. सगळो देव देवतांचो आशिर्वाद हो आसताच पूण त्याच बरोबर लोकांचो आशिर्वाद हो इम्पॉर्टंट आसता आनी तो आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळें. आज हांव परत तुमच्या मुखार आमदार म्हणून आयलो. मित्रांनो, खूब गोश्टी अश्यो आसता तो निर्णय ताजेर दवरचो पडटा. तशांतली ही गोश्ट आसा. जेन्ना जेन्ना परिस्थिती राजकारणांत परिस्थिती वेगवेगळी येता तेन्ना तेन्ना त्या परिस्थितीक तुमी तोंड कशें दितलें हें इम्पॉर्टंट. म्हाका 2004-05 प्रतापसिंग रावजी राणेन आपोवन व्हेलो आनी सांगलो काँग्रेसींत यो आनी तूं मुख्यमंत्री जा. हांवें त्या वेळार प्रतापसिंग रावजी राणेक हातभार लायलो. 2012-14 जेन्ना मनोहर पर्रीकर जालो दिल्ली गेलो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तेन्ना ताणें म्हाका आपयलो आनी सांगलें की तूं भारतीय जनता पक्षांत जॉयन जा. मुखार तुजो बरो फुडार आसा. मित्रांनो, आपल्या नशिबांत कितें आसा तेंच आमकां मेळटलें. दुसरो सांगता म्हणून तें मेळटलें हेजेर विश्वास दवरूं नाका. हांव सदांच सांगता जिद्द आनी कसोटी आनी त्याच बरोबर तुमचे विचार हे 3 गोश्टी जर घेवन हांव म्हजे म्हऱ्यान जेन्ना भुरगो नोकरी मागपा येता तेन्ना ताका पयलीं सांगता तूं जिद्द दाखय. इंजिनियर भुरगो तूं इंजिनियर जालो कित्याक? तूं जर दुसऱ्या कडेन नोकरी मागतलो जाल्यार तूं इंजिनियर जालो कित्याक हो म्हजो पयलो प्रश्न. दोतोर तूं दोतोर जाल्या नंतर जर तूं गव्हर्मेंट नोकरी सोदतलो जाल्यार तूं दोतोर कित्याक जालो हो म्हजो प्रश्न आसता. कितें ताचें आन्सर घेता हांव. राजेशान म्हटलें काय कोणी 6,000 जॉब्स हांवें दिले. हांवें फक्त गव्हर्मेंटूच न्हय हांवें इतलेंच न्हय हांवें बोटीर सुद्दां भुरगे धाडल्या. आय एम सामको प्रावड ऑफ इट. आज तांचे पगार 7-8 लाख रुपया आसा. जे बोटीर इंजिनियर म्हणून गेले जे बोटीर काम करता एज ए इंजिनियर आसूं कॅप्टन आसूं ते आज 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपया घेतात. तांकां प्रोत्साहन हांवें दिलां आनी ते कित्याक दिलें? तुमच्या खातीर तुमच्या प्रेमान दिलें आनी त्या खातीरूच म्हजे प्रश्न आसता. खूब जाणां वायट दिसता पूण ते प्रश्न सारके आसता. जिद्द आनी कसोटी जी मनशाची आसता तीच मुखार घेवन वता. मनशान जर व्हायब्रेट रावलो जाल्यार मनीस भुरगो मुखार वचूं शकना.
आणि ते ध्येय आणि धोरण दवरून हांव काम करता. त्या दिसा राती 12 वरांचेर जेन्ना राजेश म्हजे म्हऱ्या आयलो आनी ते स्त्रीधन जेन्ना ताच्या हाता वयतलें हांवें म्हणलें कितें घेवन म्हजे म्हऱ्या आयला काय म्हणून नाका. हे असलें करपाक तूं सरपंच जाला काय विचारलो तो सांगूना ताणें. तो तितलोच भाश वयतालो. हें म्हटलें तुमकां घेवन येवपाक तुका म्हटलें हार्टांत हें कशें आयलें काय विचारलें हांवें ताका. तें म्हटलें पयलीं व्हरून घरा दवर आनी मागीर म्हटलें म्हजे कडेन उलय. शेवट आनी तें आमी सुटकी सुरशी प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट केलो. दोतोर आसा म्हजो भाव ताका फोन केलो आनी ताका सांगलें ऑपरेशन कर म्हणून. ताणें त्या दोतोरान न्युरो सर्जनान ऑपरेशन केलो आनी तो बरो जालो. जी गोश्ट आपल्याची एका फनार जाता किंवा आपलेच कोण तरी नातेवाईक हेल्प करता जाल्यार तें कर्तव्य त्या वेळार करपाक जाय इतलोच. आनी ताणें तें केलें त्या बद्दल तेचें अभिनंदनूय केलें. कारण तो तर नाशिल्लो जाल्यार त्यो गोश्टी आमचे पर्यंत पावच्यो नाशिल्ल्यो. तिका तिचो कुंकू मेळचें नाशिल्लें. ही गोश्ट आसा. ही लक्षांत आमी त्या वेळार धरपाक जाय. खूब जाण ते पळयना. पूण आमचे कार्यकर्ते जे आसा, आमचे सरपंच आसा, आमचे पंच आसा, ती प्रत्येक गोश्ट आमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. आनी त्या खातीर दुसरी वाटचाल आमची म्हणजे पंचायत निवडणूक. आज आमचे जिल्लो आसा. आमी 5 जिल्लो म्हणजे जसो दिपक आनी आमचो केतन भाटीकर पडलो तशें मतांनी पडले. एक पडलो आमचो 70 मतांनी, एक पडलो आमचो 110 मतांनी, एक पडलो आमचो 27 मतांनी. अशे आमचे 3 जिल्ले पडले. पूण ताका हांव वायटूय म्हणना. मतदारांनी दिल्लो तो निर्णय आमी योग्य प्रमाणे घेतलो. पूण म्हाका अभिमान आसा मडकयकारांचो, मडकयच्या मतदारांचो, की योग्य निर्णय ते मडकयत घेता आनी तोच अभिमान सार्थकी रावन आमी काम करता. मनात विचार खूब आसा पूण उलयना. कारण अभिजीत कोसंबे आनी तांचो ग्रूप फाटल्यान येवन रावला आनी तोही कार्यक्रम करून तुमकां पळोवपाक जाय. त्या खातीर ऋणनिर्देश व्यक्त करता आसतना खरेंच मना पसून 6 फावटी कोणाच्याच 5 फावटी तर आमी खंयच वचूना. फक्त 2 फावटी सभा घेतल्या मडकय मतदारसंघात आनी गेली 3 निवडणुको विदाउट गोईंग टू एनीबडी. एक्काय मतदारसंघातल्या घरा वचनासतना आज जी तुमी म्हाका लीड दिता ती घेण्यासारकी. हांव अभिमानान सांगता. अंदू सुद्दां हांव नंबर 2 चेर आसा. सगळ्यांची डिपॉझीट बंद जाली. उबे राविल्ले ते प्रत्येक पक्षान एक सरडे सारके पक्ष बदल जो चल्ला ताजेर हांव 2002 हांव झगडी करता. तुमकां खबर आसा की नकळो. आनी म्हणूनच कितल्योय ऑफरी जरी आयल्यो जाल्यार सुदीन ढवळीकार पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान वतलो हें कोणी चिंतचें न्हय. एक वेळ रिटायरमेंट घेतलो पूण तें चिंतचें न्हय. मित्रांनो एक लक्षात दवरा. सरडे सारके जे पक्ष चेंज करता. सरडो जसो आपलो प्रत्येक हे जालो की 3 महिने जाले की आपलो रंग चेंज करता तशे काही लोक तातूंत गुंतलेले आसा. हे कित्याक तेंय हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. खंय ना खंय हें बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकशाही जर आमी खरी घट्ट करतले जाल्यार हें पयलीं बंद जावपाक जाय. आमी लोकशाहीचेर खूब आसा. ते आतां कोण आयल्या ते म्हणटा उजो आनी पोगो. उजो लाया तुमी पूण तो पालोवपाचोय प्रयत्न जावपाक जाय तुमचे कडच्यान जाल्यार तो उजो लावन तुमी खंयचे खंय वचूंक शकना. पोगो बील तुमी कशें मागता. आमी शपथ घेता. कितें शपथ घेता. तुमी शिकल्या हांवूय शिकला. हांगा कितलींशींच भुरगीं आसा. आमी भारतीय आहोत. हो जेन्ना आमी 2रे 3रे 4थे 5th 6th 7th जेन्ना वी ऑल आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स हें जेन्ना म्हणटा तेन्ना पोगो बिलाचो अर्थ कितें. कशें जावंक शकता. आमी भारतांतलो प्रत्येक भाव भयणी आमी विचार करना. आवय बापूय विचार जायना. थोडे तर अशिक्षीत आसलेल्या कारणान तांकां तो विचार करूं शकना. पूण जे शिक्षीत आसा ते सुद्दां हाजेर विचार करना. फाल्यां सकाळीं आमी जर बेंगलोरा आमची जर IT भुरगीं बेंगलोरा गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका. फाल्यां जर आमची हैदराबादा गेलीं तांकां नोकरी नाका. मुंबय पुण्यांत गेलीं जाल्यार तांकां नोकरी नाका. काय फक्त गोंयकारा पुरते पोगो बील जावंक शकता. आमी तो विचार करपाक जाय. वॉट डू यू मीन बाय पोगो बील. हाजेर आमी विचार करपाक जाय. हो विचार करपाक
पयलींच आमी डिसिजनां घेता ती घेवं नाका, तांकां दाखया. उजो उजो म्हटलो म्हणून जायना, उजो म्हटले नंतर पालोवपाक जाय. तो ते कशें पालयतले करता. हांव तुमकां सादी गजाल सांगता. मडकय हांव नवी लायन घालपाक लागलो उदकाची, घे म्हणून म्हजेर म्हणजे बेजबाबदारपणाचे शब्द जे लोक वापरतात ते इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर हाडल्या आनी कितें हाडल्या आनी कितें अशें म्हणून हांव फाटीं सरूं ना. हांव असल्याक हांव भिकूय घालना. हो ग्रावंड जो जाला अक्षरशा हांगा दिंगाणो घाला. सरपंचाक खबर आसा, हो सरपंच तेन्ना पंच, ताका हांगा उबो रावपाक दिनाशिल्ले, पूण हांव फाटीं सरूं ना. कंप्लीट केलो उणीवयलो ब्रीज. 6 वर्सां लागलीं म्हाका कोर्टांतल्यान भायर काडपाक, पूण फाटीं सरूं ना. आज कंप्लीट केलो आनी तो एक मुद्दाम तुमी बांदोडेचे लोक कोवळेचे लोक थंय पावना, मुद्दाम तो स्पॉट वचून पळया. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट इन मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी. मुद्दाम वचून पळय. जसो हो वन ऑफ द बेस्ट ग्रावंड इन पोंडा तालुका, तसोच वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट इन मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमचो उणीर आनी गावणे मडकय जो जॉईन केला तो. आनी राजेश एक आमचो गणपत विसरलो, आमकां उपोज जातालो. आडपयचो जेन्ना फेरी धोको बांदलो हांवें तेन्ना, मोठो आडपय, खंयच्याच परिस्थितींत खंय धांवपा जायना म्हणून. जेन्ना म्हाका ओपोज खंय जाता पळय थंय हांव चड वता. आनी तो कंप्लीट केलो. आनी तुमकां एक सांगू, वास्को वचपाची जी 25-30 मिनटां दुर्भाटच्यान थंय वताले, ती फक्त 5 मिनटां ह्या सायडीच्यान फेरी त्या सायडीन वता. आतां हो फायदो कोणा? सुदीन ढवळीकार वास्को वता काय आमचे कामां वता ते वर्णां वता ते लोकांक फायदो? पब्लिके. करेक्ट. आनी त्या खातीरूच मनशान विचार कर. सिवरेज प्लांट दुर्भाटकारां हांव मानता गणपताक, कारण दुर्भाटकारांचो प्रॉब्लेम असो आशिल्लो ताणें सगळो सांगूना. 275 घरां आशिल्लीं, एका घरांत संडास नाशिल्ली, एका घरांत बाथरूम नाशिल्लो. जेन्ना ही गजाल म्हाका काही यंग जनरेशनांतले भुरगे आयले आनी म्हणपाक लागले सबंद दुर्भाटकारांचो प्रॉब्लेम ते सगळे भायर करता. आज स्त्री भायर वचूंक शकना असलें करपाक. आमी तो विचार करपाक जाय मनांत. आनी दॅट इज वन ऑफ द वन प्रोजेक्ट इन इंडिया. हांव अभिमानान सांगता जो फ्लॅटवाले करता. हांव ना म्हणना, फ्लॅट जे आसता 250 फ्लॅट 300 फ्लॅट ते आपलो प्रोजेक्ट करता सिवरेज, पूण असो गांवांत केल्लो ना. दॅट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया दुर्भाटां केलो तो हांवें. सिवरेज प्लांट सीटेक टॅक्नॉलॉजी, जशी ही आतां आमी आमच्या डाग आनी वेळपांत केल्या तसो प्रोजेक्ट. तो दुर्भाट पयलो केलो आनी ताका आज 8 वर्सां जालीं. आनी ह्या 8 वर्सांत 325 घरां आमी ताका जोडलीं. घरां भितर संडास आनी बाथरूम केलो. जो बायलांक त्रास जातालो, दादल्यांक त्रास जातालो, भुरग्यांक त्रास जातालो, तो सॉर्ट आवट केलो. आनी ते सगळे कित्याक जालें? गांवच्या लोकांक लागून. हांव अशें म्हणना की सरपंच आनी पंचा लागून जालें, म्हाका लागून जालें. हांव म्हणना गांवचे लोक जर एकठांय आयले जाल्यार हे सगळें जातलें. आज जो प्रोजेक्ट जाय तसोच कुट्टीचो, हांव उलो मारता कुट्टीच्या लोकांक, तुमी खंय तरी 6 वर्सां जावं 7 वर्सां जावं, कारण शेवट NGT पर्यंत गेले आमी, हायकोर्टांत गेलो. खुद्द राजेश कवळेकर हायकोर्टांत वचून विन जालो तो प्रोजेक्ट. आमी तितले पर्यंत मर्यादेत ना, आमी खंयी वचपाक तयार आसा. कारण हे लोकांचे ह्या पंचायतीन जे काम कचरा प्रकल्प व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज प्रत्येक घरांत कचरो आसा, कोण करना कचरो? ल्हान भुरग्याक जेन्ना 2 वर्सांच्या भुरग्याक चॉकलेट आमी दिता, तातूंत 2 चॉकलेटी 2 पेपर आसता, ते खंय उडयता आमी? ल्हान भुरगे पसून आमी कचरो तयार करता. चॉकलेट जेन्ना तांच्या हातांत दिता तेन्ना ती सोडल्या नंतर 2 कागदां आमकां त्या चॉकलेटीक मेळटा. सगळ्यांक खबर आसा. आनी कोणाकूच कळना की तो कचरो म्हणून. आतां हो कचरो जेन्ना जाता घेता, जिल्ला पंचायती कडच्यान हांव करून घेता, ती म्हजी जबाबदारी. पूण हें सुचयता आसतना ग्रामसभेक जर कोणी कितें येवन उलयता जाल्यार थंयी तुमी येवपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी येवपाक जाय, मतदारांनी येवपाक जाय. 2002 गजाल सांगता. खूब आंदोलन जालें. हो बस स्टँड जेन्ना चालू केलो तेन्ना खूब म्हणजे मोठे घरा मोर्चो येवपाचो उरिल्लो म्हज्या, पूण हांव डगमगलो ना. म्हाका ऑफिसरांनी हातभार लायलो आनी मनोहर पर्रीकरांनी हातभार लायलो.
हांव फाटीं सरूं ना आनी म्हणून हो बस स्टँड चालू जालो. हो बस स्टँड जो जालो मडकय मतदारसंघात बांदोडे ग्रामपंचायतींत ओन्ली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे लक्षात दवरा. आनी त्याचे श्रेय हांव घेना तुमकां दिता, कारण तुमी म्हाका सातत्यान निवडून दिलो. आनी खंयचेय ध्येय आनी धोरण जो मनीस ठरयता ताच्या फाटल्यान तुमी रावचे. आतां निवडणूक आसा, आमच्या कवळे आनी बांदोडे आसात, प्लस बाकीचे जे तुमचे सगळे सोयरे. हांव अमक्या तमक्यान हांव उतर दिता ह्या व्यासपिठा वयल्यान. एका वर्सांत सिवरेज कंप्लीट जाले. आतां मे म्हयन्यांत हांव सिवरेजीचें चड करून इनॉग्रेशन करता प्लांटाचें. हांव ऑलरेडी PWD मिनिस्टरा कडेन उलयलां. आनी तें कंप्लीट जर जायत येता त्या धवळी कवळेचो अर्द वाठार 30 हांची कनेक्शनां करता. आनी ते जर जालें आसत जाल्यार आमचो कवळे पंचायत बांदोडा पंचायतीचे सगळे रस्ते एका वर्सांत कंप्लीट करपाचें ध्येय आनी धोरण हांवें दवरलां. तशें काम आमी करुया अशें नमूद करता. तुमचें प्रेम हें म्हजेर आसतलें. प्रेम वृद्धिंगत जावपा खातीर आमी काम करचें अशें नमूद करता. आनी येता ते निवडणुकेक पंचायतीचे आसूं खंयची निवडणूक आसूं ताकाय पाठबळ तुमी दिवचें अशें मागता. आनी फुडें जे कार्यक्रम आसा